आज आम्ही विशेष तरानं सर्व दानी पासोतो मागताव हांगासरच्या सर्व दानींक आनी कोणें सर्व कुमोक केल्या दान केल्या त्या सर्व दानी पासोत आमी विशेष रितीन ह्या आराधनाच्या वेळी आमी मागताव. गॉड लव्स अ चेअरफुल गिवर. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 9 वाक्य 7. आस्त्या तोंडान दितालो देवाक मोगाचो. आमचो देव उदारपणाचो देव. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत धाडलो आमचो मोग करच्या खातीर. मागया आमी आमच्या सर्व दानींक मोगाळा बापा तूं आशिर्वादीत कर म्हणून आमी मागताव. हांगासर ह्या आराधनाक भाग्य धरल्या आमा सोमेस्तांचेर सर्व दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा.
पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपी हजाराच्या आमच्या मोगाळा जेजू दीस आनी रात ह्या सक्रामेंतांत आमकां तूं राखून रावताय. तुजे लागीं आयिल्ल्यांक तूं मोगान उलयताय, तूं मोगान बुजयताय. सर्गींच्या बापा, तूं तुज्या पुता जेजू आनी पवित्र आत्म्या बराबर सासनाक जियेताय. सासनाक जियोवच्या त्रिएका देवा, आमी तुका आराधन करता, तुका आमी होगलाप दिता आनी तुजी आमी स्तुती गाता. तुवें मनशाकुळाक मोगान रचलें आनी जतनायेन सांबाळलें. मनशान पातक कर्ण तुजे तोंड पयस वेतना बापय सारक्या मोगान तांकां पाटी हाडलें आनी तुज्या गोपांत तांकां सांबाळलें. तुज्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवानपणा मारिफात तांकां तुवें कुरपेच्या देण्यांनी नेठयलें. इच कुरपा संवसाराच्या अखेर पर्यंत जिवाळ उरच्याक जेजूच्या सोडवणेचो फळ जावन आमकां लाभच्याक कुरपेची जर तुवें दिली आनी ह्या जरींनी आमी तुजो आशिर्वाद जडटा आनी तुजो मोग आमी नियाळता. पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजू, आमा सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. उंड्या रुपार हजाराच्या आमच्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता, तुका जावं अर्गां, तुका जावं होगलाप आनी महिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. कोणाक जर दिंबिगल मागोवंक जाय तांणी मागयेत. कोणाक बसोवंक जाय तर तुमी दया करून बसचें. सांजू हांव सुवार्थेगार म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. बापाच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजूक तुजी सर्व विस्नार देण्यां खातीर आमी तुका आज दिन वाजता. मोगाळा सोम्या, जायतीं आशिर्वादां, जायतीं बेसांवां तुवें आमचेर वतल्याय. आमी तुका आराधन करता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका होगोळसिता. मीत मीर नासतना आमचो मोग करच्या आमच्या सोम्याक आतां आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. उदार मनाचे व्यक्ती केल्ल्या खातीर, जायत्या दानी मुखांत्र बरीं कामां जाल्ल्या खातीर ह्या पुण्यक्षेत्राची सर्व दानी पासोतो आमकां बऱ्या भलायकेंत ह्या घडये पर्यंत सांबाळलेल्या खातीर जिविताचें देणें आमकां तुवें दया केल्ल्या खातीर मोगाळ आवय बापूय फावो केल्ल्या खातीर भावार्थाच्या देण्या खातीर तुज्या पवित्र उतराचें प्रेरण आनी उजवाड दिल्ले पासोतो तुजें पवित्र बलिदान भेटोवन तुजें मांस आनी रगत आमच्या आत्म्याचें काण जावन फावो केल्ल्या पासोतो आनी की आमचे जायते अर्गां होगलापाचे उले आसात. मौनपणी आमी जेजूक समर्पण दिवया. हांगासर जेजू खरोच हजर आसा.
आम्हा सर्वांक तो पळयते आसा. आमचें कितेंय राटावळ आसा, कितेंय कन बेजाराय आसा, ती सगळी आमी पाठीन दवरया आनी ह्या सक्रामेतांत आसल्या जेजूक आमची दिश्ट कंसोवया. ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी आराधन करया. तो वर्ती घडी आमकां फावो केल्या, वर्तें बाग जावन आसा मोगाच्या न्हू. सोम्या संगी आमी करसूंचो वेळ जावन आसा. खंडीत जावन जायत्या मापांनी तो आमकां आशिर्वादीत करतलो. मौनपणी आमी जेजूक आराधन करया. जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका अर्गां जावन आमी एक गीत गावया. पेज नंबर 213. प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमी सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत उदार जावन तुज्या उदारपणाक साक्ष जावंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक.
मिसाच्या बलिदानाक ते सवा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता सिल्वेस्टर फर्नांडीस आनी कुटुंब पेर्मानूरो, टोनी आल्वारीस आनी कुटुंब कुवैत, लान्सी रुफिना डिसोजा पेर्मानूरो, अन्विश बेनिटा डिसोजा नीलावर, एडवर्ड डिसोजा कंजार, लीना मिस्कित आनी कुटुंब उडपी, तशेंच विनिफ्रेड डिसोजा कलमारी. सांगात आसा टायरन पिरेरा मिलारवाडो हाच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागता. घरच्या आल्मांवा खातीर मीस दिता हेनरी पुर्तादो फातिमा वाडो, जोसेफ सेवरिन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता विजय डिसोजा मूडबेळे, निकोलास डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जुलियट डिसोजा मालाड. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी वेलंकणी सायबिणीच्या भक्तिकानो, दरनुताचे कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता. भावार्थांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. ताचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी नासलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नासलो. तशेंच बऱ्या समारियागाराच्या ओपारेन जेजू शास्त्रांक म्हणालो, ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण तुका दिसता. शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. आज आमच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. आयच्या दिसा मरी काकुळतीची माय म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता आनी आमच्या दानी खातीर मागता. मरी आमची माय तिची काकुळत आमकां आवयचो मोग दिवन आमच्या दुखांतलीं दुखां पसून, दोळ्यांतलीं दुखां पसून दाखयता. आमच्या दानी मुखांत तिजी कुमोक आमकां दिता. आज आमकां कुमोक करच्या सर दानीचो उगडास काडया आनी तांचे खातीर मागया. तांच्या उदार मनाक मरी माय तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवं आनी तांकां सर आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, वेलांकणी मायेच्या भक्तिकानो, आज आमी हांगासर सगळीं सांगाता जमल्या देवाक अर्गां दिवंक. आज विशेष रितीन आराधनांत सर्व दानी पासत आमी मागलां. तशेंच आमी साच्या बलिदानांत सर्व दानी पासत आमी मागता. देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. मोरी काकुळतीची माई आम्हा सर्वांक मोगाची ह्या विशयार
ह्या विशयाचेर आमी उपरांत थोडो वेळ नियाळ करतले हांव. एक घडीभर आमी मौन रावया. सर्व आमचें उणेपणू आमची पातकां देवा लागचें आनी पेला लागचें बोगसणें आमी मागया. पदकाची दूख धरन सांगाता म्हणया. हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवंत नित्यांक वार मरयेच्या विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक.
धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वसप. भावार्थ्याचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दूड हाडन धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे कित ते वांटतले. अशें जुजा नांवाचो शिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दूड हाडन धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो मोसो सोम्याक नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो मोसो सोम्याक नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा. सोम्या सोमोग्नी आळटा. मोजा राया खावंदिता. महांताची गी संतोषान गायता. सोम्या सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो मोसो सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा. सोमे बोलदा कयता आपली प्रकाशित महिमा सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो मोसो सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा. सोमी खालत्यांक उबारता. भुकेल्या मोजा तारो कातय उल्लासा आत्मो मोसो सोम्या नावाटा. मोजा तारो कातय उल्लासा. सोम्याची व्हड विगायता. मोजा देवा
Alleluia, 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 alleluia. सदैव वार मोरी देवाचे उतर जगो सर्व स्फोट तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. पूण तो आपले सवाल समा म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो. तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो. एक मनीस जेरुजालेमांतावन येरिकोक देंवोन वेताना सोराच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नाग घायले, ताका मारून घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक त्याच वाटेन देंवोन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बगलेन सद्देच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन सरलो. शेकी त्या वाटेन वेतालो एक सामारियाकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसान ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक चात्राक व्हरून गेलो आनी तें ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा चात्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करशिताय तें पाट येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्याक मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण तुका दिसता? शास्त्रान जाप दिली. ताची दया केली तो. तोवळ जेजून ताका सांगलें, वचू तूंय तशेंच कर. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो आनी वेलांकणी मायेच्या भक्तिकानो, मोरी काकुळतीची माय ह्या विशयाचेर मोठो नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. जेन्ना देवदूतान मोरये सरशीन बरी खबर हाडली तेन्ना तिणें आपल्या काळजामनांत अनभोग केल्ल्या त्या देवाची अपरिमीत काकुळत. देवदूतांची ही उतरां आकाच रुजवात जातात. भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. लोक अध्याय 1 वाक्य 30. देवान इतली दया दाखयली की मोरयेक आपल्या आवयच्या गर्भांत तावनूच देवान पापा कथावीण करून रचली. देखून मोरी आपल्या स्तुती गायनांत अशें गायता, आपले किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवपुताक जल्म दिवंक कोण फावो न्हय, पूण मोरी हें 7 जाणां आसली. तेन्ना मोरी
आनी एक 7 जाणां जाता. देवाच्या कृपेनं आनी काकुळतेनं सर्व सक्ती साध्य म्हणून ती चिंता. आपल्या जिवितांत मोरयेनं देवा थंय अनुभव केल्ले अपरिमीत काकुळतेचें देणें आनी त्या घडयेतावन ती हेरां थंय वांटून घेवंक सकता पर्यंत हेरांक वांटून घेता. कशें आयच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें बऱ्या सामार्यागराची वपार. हांगासर मोरी सावलाविणें देवाक काल्तिमान घालता. कित्याक देवान परिक्षेविणें तिचेर आपली काकुळत दाखयली. एक बरो सामार्यागर सावलाविणें खंयच्याय मतलबाविणें त्या गायिल्ल्या मनशाक लागीं वेता आनी आपोवन व्हरता आनी ताका तो बरें करता. मोरी देवाची माता म्हणून व्हडपण लेखी आसतना आपले मोरयेक देवान विंचला म्हणून ती व्हडपण लेखिना. आपल्या सुगारा ती बसना बागार ती एलिझाबेथीची भेट करूंक वता. ती एलिझाबेथीची साखरी करूंक वता. थंयसर दयाळ्याची करणी ती दाखयता. तशेंच एक बरो सामार्यागर कितेंच सुशेग सोदिनासतना आपणाक कित्याक जायजे हांवें कित्याक तो कश्ट नासल्या मनशाक कित्याक हांवें लागीं वचचें आनी कुमोग करीचें म्हणून तो चिंतिना. तो फुडें सरता. कशें मोरयेन देवान मोरयेचेर काकुळत दाखयली गी मोरी काकुळदार जाली गी तशेंच शुभ वर्तेन ती तो सामार्यागर काकुळतदार जाता. आपलें घर न्हय तरी काना शारांत लग्न संभ्रमांत त्या कुटुंबाची बिरमोत पावन तांच्या कुमकेक पावता मोरी माय. तशेंच एक बरो सामार्यागर गरजेवंत कोणी आसूं पुरो ताका वळख नातुल्लो जावं पुरो ताका कित्याक म्हाका कित्याक पडून गेला म्हणून तो चिंतिना. थंयसर तो वेता आनी तो खंडीत जावन ताका आपोवन व्हरता. पळया मोगाचे न्हू कशें मोरी माय काकुळदार. तशेंच आयच्या शुभ वर्तेन ती आमी आयकलें तो सामार्यागर काकुळदार जालो. आपले परजे खातीर सर्व बरें केल्ल्या पुताक तीच परजा कुर्सायतना आवय जाल्ली ती त्या लोकांक शिराप घालिना. जेजून कश्ट सोंसले मोरी ती सगळें पळयता. पूण मोरी माय कितेंच तांकां शिराप वा कितेंच ती लेखी नासतना जेजूक आनी त्या शांतपणांत सगळें सोंसून व्हरता. दयाळ्याची करणी ती दाखयता. कावणे धांवन कुर्सा पर्यंत मोरी माई जेजूक सांगात दिता. कितली दयाळ्याची मोवाळ्याची काकुळ जावन आसा मोरी माई. आनी अशें आपणाचेर दया दाखोवन देवाचें मुखामळ आपल्या पुताक दिवन देवाच्या परजेचेर देवाची काकुळत हाडूंक मोरी माई एक वर्तें साधन जावन आसा. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें पेल्याच्या सेवेंत क्रिस्ती जिवीत आटापून आसा म्हणून शुभ वर्तागार आमकां शिकयता. शास्त्री जेजूक एक सवाल करता. म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जुदेवांक केवल आनी एक जुदेव पेलो जाता. जुदेव आनी सामार्यागर एकामेकाक दुस्मान. एकामेकाक तांणी पळयल्यार तांकां जायना. जुदेव जाल्ल्या जेजूक सामार्यागरांनी स्वागत केलो ना. असल्या संदर्भार जेजू म्हजो पेलो कोण म्हणलो त्या सवालाक सारकी जाप दिता. जेरुसलेमा जावन येरिकोक वेची वाट ती कश्टांची वाट अशीर वाट जावन आसली. आनी त्या वाटेंत एकलो सोरू पाशार जावन एका मनशाक कश्टूंक लायता. ताका तो कश्टार घालता आनी अर्द जीव करून तो थंय धांवन फळून धांवता. तेणें सर पाशार जावन सो याजक आनी लेवीत
तो कश्टांत आसलेल्या मनशाक तशेंच पळोवन सोडून वेतात. कित्याक म्हळ्यार जुदेव समाजांच्या त्या रुली रेगड्या प्रकार तांणी त्या खंयचेय रगत आपडलें तर तांणी शुद्धाचार करूंक ती एक रिवाज आसली. हाचे वरवीं टेंपलांत तांकां कसलोच साक्रिफीस भेटोवंक जायनातलो, अवकाश नातलो. ह्या इराद्यान ते दोगी ह्या जाकांनी लेवीत थंयसर त्या गायल्ल्या मनशाक सोडून वेतात. पूण ह्यो रुली रेगड्यो सामार्यागार पळयना. त्या कश्टान आसलेल्या मनशाक पावता. मरये बरी तो बरो सामार्यागार काकुळदार जाता. आपल्या तांकीच्याकी चड तो त्या मनशाक कुमोग करता. मोगाचेनो पेल्यांच्या गरजांक पावोवंक साबार वाटो आसात. दाखल्याक पिडेस्तांक भेट करची, अर्थीक कुमोवंक दुखेस्तांक बुजोवन दिवचें वा इत्यादी आनी खंयचेय रितीन आमकां जायत्यो करण्यो करूंक जायते दाखले आसात. आज म्हजे तो न्हू हेरां पासत बरें उलोवणें, बरें चिंता बुदातना आमी एक सामार्यागार जावंक पावता. पेल्यांक आमी पावतना हांव एक बरो सामार्यागार जाता. आज जेजू म्हज्या दोळ्या मुखार दिसलो तर त्या तरणाट्याक सांगले परी वस तुवें तेंच खर म्हणलें उतर आयकोंक मेळटलें. मरये परी आमी पेल्यांचें बरेंपण पळोवंक प्रेरण जोडिजे. सांत क्लेमेंट अशें म्हणटा, दान दिवचें एक वर्तें देणें आनी प्रशंसनीय काम. हेरां थंय बरें पळोवंक, बरें उलोवंक, कश्टांत आसतना बऱ्या सामार्यागारा बरी कुमोग करच्याक आमकां धैर्य आनी बळ तोच सोमी दिता. केदळा आमी एक मेट मुखार काडटांगी देव 1000 मेटां मुखार काडटा आनी आमचें थंय बरें काम करूंक देव तूं अपेक्षिता. देखून आमी करचें न्हय मोगाचेनो, देवान सगळें करचें जावन आसा आनी तें मोनू देवा लागीं आमी मागूंक आसा. मोरी माय काकुळतीची बाई आमी हे दृश्टांत काना शहराच्या लग्न माटवांत तें जाल्लें घडीत आम्हा सोमेस्तांक कळीत आसा आनी बऱ्या सामार्यागाराची वपारी आमी नियाळ्ळी. कशें उदार जावंक पावलीं. आमच्या ह्या जिवितांत आमकां थोडे फावटी व्हड व्हड संगती करूंक साध्य जावचें नात, पूण आमच्या तांकी प्रमाणें आमकां खंडीत जावंक कितें करूंक जाता तें आमी मुखार सरल्यार हांव एक म्हज्या जिवितांत, हांव एक म्हज्या घरांत, म्हज्या समाजेंत, म्हज्या फिरगजींत एक बरो सामार्यागार जावं पावता. आनी मोरी कशी काकूळ तिची मायगी तेंच हांव एक काकुळदार जावंक पावता. ह्या सर्व देण्या पासत मोरये लागीं तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया काकुळ तिचें वा बऱ्या सामार्यागाराचें कशें ताणें बरें केलें गी आमकांय सोम्या तेंच उदार मोन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप सर्व आमची मागणी तो आयकता. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बोड्यानी तुमकां उक्तें जातलें म्हणल्या त्या विश्वासान सर्व आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारून दवरया. मोगाळा सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलनवरच्या पापा साहेबांक, सर गवळी बापांक, याजक आनी धार्मिकांक उदार काळजाचे जावन पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हण मागता. बापा मरये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. बापा मरये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी तांचो अधिकार तांच्या स्वंत फायद्या आनी स्वार्था खातीर उपयोग करिनासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तांकां बरें मोन दी म्हण मागता. बापा मरये माये मरिफात आमचे मागणे आयक. आमच्या सर दानींचो आमी मोगान उगडास काडटा. तांणी दाखयल्ल्या उदार मनाक तांकां तुजी आशिर्वादां भर.
आनी 100 वंट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव. बाबा मोरये माये बरी भात आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयण्यांचो आमी उगडास काडटा. तुजी कानवळाय आनी काकुळट आमच्या सेवे मरिफात तांकां दाखोवंक आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता. आयच्या ह्या नव्यानाच्या दिसा येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ली आमी मोरये माये बरी एकामेकाच्यो गरजो समजून उदार मनांची जावन मोगान आनी सेवेन आमची जिणी करसूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. एक घडीभर आमी मौन रावया. सर्व आमची मागणी देवाक आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली मागणी दयेन तूं स्विकार कर म्हूण आमी परतता. सर्व आमच्या मोगाळदानीचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल बापा. समेस्तांक तूं आशिर्वादीत कर. तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लाखो पोदसेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचें अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तें पवित्र कर. आनी अशें आमचें बेठवणी तुका मानता तसलें जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वशमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मरयेक आमी मान करतना एका थळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्या सपुताची आवय ती जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो हो दळबार तुज्यो तर महिमा वाखणटा. ताचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Servis por tu Sergani somsar bola tuja Baibama Un sergi tu kaja Un sergi tu kaja Un sergi tu kaja Sergi tu kaja Servis poraci nami Vita da kaja Un sergi tu kaja Un sergi tu kaja. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोडू तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut pargatuyam Sumya Jesu tujhe mara ami samaramra tujhe monar jivan बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूल कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पती भगवान जुजे, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहसना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची अज्ञा मनान घेवन ताणें शिकिल्लें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. दैवी काळात बसो
प्रार्थुया. खणवळ्या बापा भगवंत वार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याचा वार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवण्याची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कोरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. नोवेनाचो तिसरो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी काकुळतीची माय म्हणलो मोरयेचो शेगूण नियाळ केलो आनी आमच्या दानी पासत आमी मागलें. आयच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जगतो संदेश दिवन आमच्या दानी खातीर मागलां. मानादीक बाप रोहन मस्करेनस, सहाय्यक पिरगज बिगार रुजार सायबिणीची पिरगज सांताकाट्टे, तांकां आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दोम रावल्ली न्यूटन डिसोजा मालाड, लॉरेन्स सेलेस्टीन डिसोजा अँड फॅमिली कलमाडी, डॅरन लॅरी कुटिनो शिरवां, जेरोम ब्रिट्टो अँड फॅमिली संतेकट्टे, मेरी क्वाड्रस अँड फॅमिली पंगला, एलरॉय मॅक्सिम डिसोजा उडपी, आंतोनी लोबो उडपी, रेचल लोबो मणिपाल, ओफिलिया डिसोजा उद्यावर, वलेरियन मेरी फिकाडो कलमाडी, जेराल्ड सुनीता लुवीस कोळलगिरी, वेल्सियाना जॉन डिसोजा कुंदापूर, रवी डिसोजा अँड फॅमिली आयर्लंड, किरण डिसोजा अँड फॅमिली दुबई, लविना मिनेजियस संतेकट्टे, तेरेजा मोंतेरो कटपाडी, लेन्नी करवालो बसरूर, नॉर्मन मेलिशिया दुबई, हेलेन मेंडोन्सा माउंट रोजरी, जीवन अंतोन बसरूर, जोकिम डिसोजा मंगळूर, मरीना डिसोजा अँड फॅमिली मँगळूर, आयरीन डिसोजा अँड फॅमिली मँगळूर, ऑजवाल्ड शांती कुवेल्लो कुंदापूर, जेम्स कस्तलिनो कर्कोळ, विन्सेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापूर, जॉय प्रज्जा आयर्लंड, रोनाल्ड अँड सिल्विया फर्नांडिस बेलमंड, रॉबर्ट जेनेट कस्टेलिनो उद्यावर, ऑल्विन प्रकाश क्वाड्रस अँड फॅमिली पंगला, जूड ज्योती डिसोजा उडपी, प्रिस्टन रेबेरो बैंदूर. तशेंच आमची गायन मंडळी काडपाडीची दयेकन तुमच्या कॉर मिस्ट्रेसान मुखार येवचें आनी तुमची मनाची वात तुमी घेवची. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुता तूं गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगला दीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चडत रयता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटेचेर पातयेवन
आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां हे म्हजे मागणें घे आनी म्हजे विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हयतर म्हाका अधिकच अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. चेडवा भुरग्याच्या दोळ्यांतली एलर्जी गूण जावंक घरान शांती समाधान लाभोवंक जाग्याचें डील बऱ्यान जावंक काजेरे जिवितांतले समस्ये परिहार जावंक दाव्या कुशीचें बोळ पाटी मेळोवंक वर्टिको तकली गोळ संपूर्ण गूण जावंक पांयांच्या शिरेन जाल्लो गाय गूण जावंक एक्सिडेंटा वरवीं हाताक जाल्लो मार गूण जावंक काजेरे जिवितांत भुरग्यांचें देणें फावो जावंक पेंगटाची दूख गूण जावंक खातीची एलर्जी गूण जावंक रीण फारीक जावंक घुमटी दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आस्थमा शेळ कोंकली गूण जावंक पिड्स पिडा थायरॉयड पिडा गूण जावंक पांयाच्या आनी तकलेच्या शिरांत सारकें बोळ येवंक ओवरिसांतल्यो सिस्ट गूण जावंक किडनी समस्या गूण जावंक हार्टबीट नॉर्मल येवंक गर्भकोशांतले गेड्डे गूण जावंक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक भुरग्यांक बरी भलायकी शिकपान जाणवाय मेळोवंक पाट दूख गूण जावंक पोटांतली दूख गॅस्ट्रीक गूण जावंक बऱ्या कंपनीन बऱ्या सांबाळेचें काम मेळोवंक काजाराचें कार्य आडकळेवणें जावंक वायट इश्टागात आमल पियोने सोडोवंक रातीक बरी न्हीद मेळोवंक आस्पत्रेंत आसच्या बावसो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक लॉस जाल्ली फॅक्टरी परत्यान ओपन जावंक कठीण पाट दूख गूण जावंक वायट उलोवणे सोडूंक कुटुंबाच्या शेजारा मदें मोगान जियोवंक हातीन धरिल्लें घरचें काम वेळार पोंताक पावोवंक आनी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारून हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कताबीन काळजांत पेटयला संभावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक पेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयल्या पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवा सपूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुर्बा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. नोवेनाचो तिसऱ्या दिसाच्या मागणी आमी सांगाता म्हणया. नामान आमच्या मोगाचे माये आमचे शांतीपणाच्या जिणयेंत तूं जावन आसाय आमची मेलफांत. संवसारी बांद तुटून तुकाच तुवें देवाक समर्पण दिली आनी तुजे दीस ताच्या तेंपलांत मागण्यांत तुवें करशिले. पूण पवित्र स्नाना वरवीं समर्पीत जाल्ली आमी पवित्र स्नानाच्या बसवण्या प्रमाणे चलोवंक सबार फावटी आमी सुकोन पडल्या.
आनी वेंचीक भुरगीं आमी जावंक पावल्या संवसारी जदोसकाय पटल्यान आमी धांवल्या आनी आमच्या पातका वरवीं दैवीक सडवंदराक आमी अर्पण केला दैवीक काकोड आमा पातक्यांते हाडिल्ले एका तवेन माये सर आमच्या पातकांची दूख आमी धरता आनी तुज्या नवी देवाची काकूळट आनी बोगसांनी आमी मागता तुजो मोगाळ हात आमचेर तूं उसोन धर तुज्या वेंगेन सदांच आमी आसोन आनी क्रिस्ताच्या बाचेवच्या उदक सदांच आमी पियोवच्याक आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोक तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचें सवें आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्माक सवकासाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मोगाच्या जय 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 माये तुका जय 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 मनशाची दीस घाल तूं आमची दीस काकुटीची जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय जय जय
भजन करूचे गुरुवेले और आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.